भितर इलिगलूय नोटीस तांकां इश्यू केल्ल्यो घेता मागीर तांकां आमी भितर पयशे दिता दिले काय आमी म्हणटा ते पयशे घेता पण ते पंचायत फंडार येता जावं ते खंय डेव्हलपमेंट आमी करता काय हो मुद्दो आहा कळ्ळें तुमकां पैसे दिता ते पैसे दिले पण ते पंचायती फंडार येयल्या काय तेचे पर्सनल कोणाच्या मेंबराचे गेला हे म्हाका जाय नंतर सावंतान आमकां एक प्रश्न घातलो की इलिगल प्लॉट्स हे करता आनी तेचे कशें कितें पंचायती कडेन रेसीड आसता कारण तेचे कडेन एक 6-7 वर्सां अशी घटना जाली म्हणटा तो आनी तेणे बी 6-7 वर्सां जाली कोणाक पैसे दिले अशें म्हणटा ते आनी गेल्या 2 वर्सां पयलीं बी तेंकां रेसीड दिल्या आनी अशें कितें तरी जालां म्हणटात ते सो आमी कितें म्हटलां की आमकां तुमी एक रिटर्न एक लेटर दिया आनी तेचेर ह्या विशयाचेर आमी पळयता कारण आमी आतांच येयल्ले आसा आनी आमकां खबर ना की तेचे कडसून कोणी पयशे घेतले आनी तेचे कडेन कितें अन्याय जाला तो पूण ताका सांगला आमकां एक लेटर दी आमी मंथली मिटिंगेन घालून तेचेर कोणें अन्याय केला ह्या विशयाचेर आमी ताका हाडून तो आमी प्रॉब्लम सॉल्व करतले मेन विशय आसलो तो गार्बेज कलेक्शन आमी चालू केला आनी खंय आमी कमी पडटा ते बी आमी तेजे सुटावो करतले दुसरो विशय आसलो जो डेव्हलपमेंटाचो आसा तो बी विशयाचेर आमची चर्चा जाली मंथली मिटिंगेनूय आमी ते डिस्कस करून कितें पब्लिकाक जाय ते आमी ती तरी